व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग आणि पुरे जणांके गुड मॉर्निंग. आज माळशी कुळावी तर्फे आज सत्यनारायण पूजा असं वडाला मठांतू तर आम्ही ते बाई सरले आता शुभदा मागीर येतली तिका चुडी पूजेचे असं ताजी कधी मागीर येतली हांव आनी अम्मा मुखार होता ती हांगा वेळ जाला म्हाका तर वचा ते म्हाका वचून सेव करचे असं तर आता हांव आनी अम्मा हांगा आतां बाई सरल्या कृष्णाल देवस्थान आता गोकुलाष्टमी येतच न्हू हांगा मस्त गौजी असत तर आम्ही हांगा ते वडाला मठा पावल्या येद्रा असं मोठं आता अम्मा हांगा सोडता मागीर हांव पार्क करच्या अम्मा देऊन हांगा येद्रा मोठ असं आता हांव पार्किंग करून येता हांगा देवस्थाना येद्राक हांगा हनुमान देवस्थान असं तर पार्किंग केला आता देवस्थाना वचा 12:30 1 घंट्याक आरती वडाला मोठ हांगा गणपत बसता तर राम मंदिर आयला आता वचा भितरी चप्पल काढया राम मंदिर प्रदक्षिण काढूया अम्मा यायली हांगा हांगा शनी देवस्थान नागा देवस्थान गणपती तो आता ब्रेकफास्ट करूया इडली एक तो हांगा प्लेट आणतो इडली वडा सांबर वचा भितरी वॉलंटियर्सांनी प्रसाद भरतासाठी भटमा हांगा शृंगार करतासाठी आणि के डिवोटीज येवचे असं हांगा आतां भजन करतासाठी पड़ा लेडीज वॉलंटियर पूरा हंगा प्रसाद भरते सेव करता सब पड़ा
वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. आणि हांव आतां उठयल्या आणि गणेश ऑलरेडी मालशी पूजा वडाला चमकला राम मंदिरांतू. आणि आज हांव चिके संडे म्हण एज युजल आरामशीर उठयली. म्हाका आतां चिके क्लिनिकाक वचचें आसा थोड्या वेळा खातीर आणि मागीर हांव भायर सरता. हांव चुडी पुजा करची आसा ताचे खातीर सगळें नांव न्हू चुडी पुजा कर न्हू. मागीर गणेशान म्हगेले खातीर रुलाम बरोवन दवरला. सो मागीर रुलाम खावचे आणि मागीर वचचे. सो हांगा पळया हांवें म्हगेले खातीर रुलाम बांदून दवरला. सो आता हांव खायना हांव डिरेक्टली नांव न्हू पुरा पूजनी जाताच मागीर खाता. सो आता हांगा रेडी जाल्या आणि आता फटाफट आमी चुडी पूज करून घेवया. हांव हांगा पळया ती चुडी रेडी करून दवरला. आता मॅट बरयता आणि चुडी पूजा स्टार्ट करता. सो आज हांव ट्रेडिशनल लुक अगेन साडी घाला आणि फटाफट वचचें आसा. म्हगेले फोन येताच घडी घडी भायर सरच्याक. सो हांगा म्हगेल पुरो रेडी करून जाला चुडी पुजाची सामग्री आणि चुडी पूजा स्टार्ट करया. सो म्हगेल चुडी पूजा करून जाला. आता हांव आरती घेता. तुम्ही पुरा जण आरती घेया म्हगेलो तू. सकाळांक हांव चुडी पेटयत आसा. सो आता मी कॅब बसल्या ती म्हगेले मम्मी पप्पाय मेळ्ळा ती. हाय थंय आन बसला मुखारी आणि आमी वता आसा ती राम मंदिर वडाला. आमगेले म्हालसा कुळावेज वॉलंटियर्स सेव करता आसा ती. जय म्हालसा. बट मग नैवेद्य करता हांगा तर कन्या पूजा करता आसा ती. श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम तो हांगा सिनियर सिटीजन फेलिसिटेट करता आसा ती. आमची सिनियर लोकांक सन्मान उरता 4 मेंबर्स. आणि खूप लोकांक हांगा आतां स्टुडंट्स हाका फेलिसिटेशन करता आसा ती. हांगा पळय पुरो स्टुडंट्स आपल्या हाका. मास्टर आदित्य मनीष अंकोला 92.8%. आता हांगा जप म्हणटा आसा ती. श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम. जप जाल्या हांगा ती मध्यान आरती स्टार्ट जाता. गणेश थंय स्टेजार सेव करता. आरती स्टार्ट जाता आसा. आरती आयला आता आरती घेऊया. संस्थान की प्रभु श्री रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की सीता मैया की गंगा मैया की श्री रमण पूरमण लक्ष्मी रमण रमा रमण राम राम गोविंदा. हांगा आरती बरो जाल्या आणि हांगा आतां प्रार्थना स्टार्ट जाल्या. तर हांगा आतां जेवणां स्टार्ट जालां पळय. आयची मेन्यू लोणचें, मुगा गशी, बेंदी, दाळी, सारू, दूध पाक, केसर भात, सुपार एक नंबर.
क्या बात आहे. ही आईची मेन्यू आहे. सो आम्ही जेवढा बसला ते आणि गणेश अंग वाढवर आपला वाडी वाडी आणि थोडे वाडी. तो हांगा शुभदानी जेवता आसत पुरा. तर जस्ट आता आमगेले प्रसाद जाल्ले हांगा घेवन पुरा पूजी चंद पण जाल्ले हांगा. हांगा पुरा जाण पळय हांगा शुभदाय हांगा आसा लायक जालें. आतां जेवचें आसा तर तो हांगा विसर्जन आरती जाता सगळं. तो हांगा आतां जेवच्या बेसले आमी पुरो जाण. पुढे घाल. पुरो तो हांगा देवाल नैवेद्याचें पान हें पुढे हे चित्रान लेंदी मुगांगशी लोणचें शीत दाळी सारू सुपर. तर जेवण जाल्लें सुपर आशिल्लें. एक नंबर आशिल्लें. भारी रुच आशिल्ली. ते हांवें देवाल नैवेद्य आशिल्लें. तर आमी भायर सरले आतां घरा वचचें. मी जस्ट आतां किंगसर्गाला पावली. हांगा पळय गणपती तयारी चालस पळय. भायर पुरा ट्रस्ट आनी पुरा लायला पळय. हे पळय एंट्रन्स पुरा जत्तस. GHB सेवा मंडळा गणपती तयारी चाल आसा. आज डेट खंयचे? आज 10 तारीख. आज 10 तारीख 27 17 दिवस. होय 17 27 डेज. म्हणल्यार ऍक्च्युली 15 दिवस बिकॉज ते विराट दर्शन 25th तक. हाँ वही ओनली 15 days to go. सही है. सुपर एक नंबर. एक नंबर एन्जॉय करचे. फुल 5 दिवस. फुल 5 दिवस धमाल. गम्मत धमाल पुरा. तर आज बाहेर गम्मत जाल्लें. देवा लायक दर्शन जाल्लें आणि मस्त लोकांक मेळ्ळी आमी ती. आमगेले कितले फॉलोअर्स मेळ्ळी थंय आमकां. वय भार खुशी जाली तुमकां पुरो जाण वाटून मेळ्ळो. मस्त दिवस हांव मागीर इतले लायक फील जाता म्हळ्यार सेव करच्या भाग्य मेळ्ळें म्हाका. वय हांड मस्त व्हॉलेंटियरिंग केला आजी. जितले जाता तितले सेव करता हांव. आणि हॅपी फील येतं ना वार्षिक. वय हॅपी फील जाता. आज मजा आयले बट आज फुल मजा आयली, गंमत जाल्ले आमकां. बार गमत जाली. पुरा जाणां मेळ्ळू माळशेल्ले ते सत्यनारायण पूजा अटेंड करनू वय. एकदम अशी फील जाले आमी गोवा वचून आयली. म्हळ्यार माळशी देवस्थान वय पुरा माळशी कुळा आमी मेळ्ळीत न्हू. ते फिलींग आयलें. कौल प्रसादाची फिलींग आयलें. वय बार खुश जाली भारी. आमगेल वीकेंड वॉज ओवर जाल्लें. आतां न्हीद येवचें स्टार्ट जाला म्हाका. आतां आमी व्हिडिओ and tomorrow back to normal. Monday how कसन बनू. आणि मेगेल 8 घंटा क्लास. आमगे लाईफ गाईज वय आमगे सगळ्याला अशी असतात आम्ही लागता ती. वय सकाळी अशी असता बट आमगे चिक्के विंगड आस. आमगेची काय चढ हॅक्टिक झाला. वय चलो आता मी व्हिडिओ हांगा एंड करता. तुमकां पुरले की आमी व्हिडिओ पसंद आयले प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करात गायज. And don't forget to follow Konkini couple. Bye guys, good night. बाय टेक केअर.